नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे, बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार जेपी नड्डाक मेळ्ळे. गोय बीजेपीच्या हेडक्वॉर्टर्साचो बुन्यादी फातर बसोवपाक गोंयांत येवचो म्हूण खंय आमंत्रण दिलां. गोंयाविशीं वेगवेगळ्या विशयांचेर खंय उलोवप जालें. मुख्यमंत्री सावंताची माहिती. कुठ्ठाळे बांदकाम सुरू आशिल्ल्या सुवातीचेर राती मर्डर जालो. कुठ्ठाळे रावपी लिओनेल पिंकू लोबो म्हणटा ताका तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून मारलो म्हूण दुबाव. पुलीस आनी थळावो आमदार आंतोन वास घडणूक सुवातीचेर पावलो. कुठ्ठाळे असल्यो घडणुको खोपोवन घेवचे ना म्हूण शिटकावणी. पुलीस तपास चल्ला. पयलो तो शिमटाचो ब्लॉक म्हाका दिसता तेणें तकलेर मारून तकली आखी ताची फुटल्या. आतां अजून तो भितर आसा पळय, अजून ताका हें काडूं ना. पुलीस आतां येयले, ते इन्क्वायरी चालू आसा. हांव मागता जाता तितले जो कोणें मर्डर केला ताका जातल्या बेगीन हांगासर हाडपाचो आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक असलो मर्डर हांगासर जावपाक जायना. हो भुरगो बाळो सदांच हांगासर आसतालो, अशें जावपाक जायना. इतले तुमी बोगलेक आसा आनी तुमकां खबर ना म्हणलें कितें इतले बोगलेक जाता आनी तुमच्या घरान भितर जाता. हांगा न्यू कन्स्ट्रक्शन आहा तितून जाता. हें कित्याक कशें जालें आनी कशें जालें इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हांगासर म्हाका सांगता पळय मोटरसायकल बी आसा, ही मोटरसायकल नोट करा दाखयता. ह्यो कोण मोटरसायकल दवरून गेला, आतां कोण गेला हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. बात कर रहा था वो आदमी आया, पेट्रोल है, बोला पेट्रोल नहीं है, इतना बोल के चला गया. बाद में मेरा लड़की का बीमार हुआ तो हम दवाई खिलाने के लिए बच्चा को घर पे गया. तो जब दवाई खा के आया इधर है, बाद में वो गाड़ी लगे इधर रखा. बाद में बोला क्या हुआ, बोला रिपेयरिंग करने का है. क्या रिपेयरिंग करने का बोला, इंडिकेटर और ऑयल डालने बोला. बोल के वो लोग चला गया. केन्ना सुमार घडली, कितें आयडिया आसा? आतां सुमार घडली. ओपन आसता कितें सायड हय ओपन कोण येयलो कितें काय खबर ना. सीसीटीव्ही कॅमेरा बी आहा, आमचे कितें कळा मेळ्ळा ती एक 32 वर्सांचो चलो हांगा एक मरण पाविल्लो आसा आनी खंय तरी अशें मानून चलता की सद्याक एक मर्डर जाल्लो आसा. 32 वर्सांचो भुरगो हो खंय तरी वास्कोचो आनी हांगा एक अंडर कन्स्ट्रक्शन सायट चालू आसा. ते अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर थंय डेड बॉडी मेळ्ळ्या. सद्याक पुलीस सायटीचेर आसा, तपास चालू आसा. कुठ्ठाळेच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक स्ट्रॅटेजी थारावपाक इंडिया अलायन्साच्या आमदारांची बसका जाली. म्हादय, बेकारी, स्कॅम, कायदो आनी सुवेवस्था ढासळल्या. सगळे विशय विरोधक एकठांय येवन विधानसभेत मांडटले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव बसके उपरांत उलयलो. बसकेक आरजीचो आमदार विरेश नाशिल्लो. So today आज आमगेले सगळे इंडिया अलायन्साचे MLAs we met today to discuss various strategies and floor management with regards to the coming assembly election. आमकां खात्री आहा की in detail whatever opportunities we get, people have expectations from us and definitely हे इश्यू जे आहे मेनली जावं म्हादयचेर, जावं अनएम्प्लॉयमेंट, जावं जे स्कॅम आहे, जे लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम, क्रायम्स, ड्रग केसीस आनी हो सरकार बेजिकली न्हिदला. हो सरकाराक ह्या पार्लिमेंटरी इलेक्शनान लोकांक कितें तें दाखोवन दिलेलें आहा. आमगेली कम्युनल हार्मनी पाड घालपाक जो प्रयत्न आमी केला आनी हो बीजेपीचो सरकार आनी हे डबल इंजिनाचें सरकार, हे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट सरकार, ज्या पद्दतीन लँड कन्वर्जन जाता, ज्या पद्दतीन हे भायले दिल्लीचे मनीस येवन हिंगा हे माफियाचें सरकार जालेलें आहा. लँड माफिया, अल्कोहॉल माफिया, ड्रग माफिया, हे सगळे ही हुकुमशाय गोंयकारांक दाखोवन दिता की बाबा आज सगळी डिसिजन जावं इज ऑल इन द इंटरेस्ट ऑर द डिक्टेटोरियल एटिट्यूड ऑफ द सेंटर. शिरगांव बंद आशिल्ल्या बंगल्याचे दार फोडून कांय मोलाच्या वस्तूंचेर चोरांनी हात मारलो. कितल्या लाखाची चोरी ते अजून स्पश्ट जाल्ले ना. फामील UK रावताली. बंगलो खंय बंदूच आशिल्लो. बंगल्याचे दार फोडून चोरी जाला म्हूण काल लक्षात आयले उपरांत पुलीस तपास चल्ला. राती गिरी हायवेचेर कारीचो ॲक्सिडेंट. रस्त्यार पावसाचे उदक साटिल्ल्यान रस्त्याचो अदमास चुकोवन गाडी रस्त्या कुशीकच्या झाडार मोखली.
गाडयेंत 4 जाण आशिल्ले, कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना. नेटान धपको बशिल्ल्यान गाडयेचें मोठें लुकसाण जालां. नमस्कार. आम्ही आज सध्या गिरी नॅशनल हायवेचेर आतांच एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. पणजेच्यान एक गाडी स्विफ्ट गाडयेन खंय 4 जाण आसले. मदींच येतना नॅशनल हायवेचेर उदक पावसा खातीर उदक भरला म्हणून ती गाडी स्विफ्ट स्पीड जाली आनी आउट ऑफ कंट्रोल गेली ड्रायव्हराच्या हातींतल्यान. आनी सायडीन जे माड आसले माडाक ठोकर बशिल्ली आसा आनी गाडयेचे 2 एअरबॅग आहात ते फुटिल्ले आसा. गाडयेन 4 जाण आसले, कोणाक कांय इंजरी जाल्ली ना. बट हांगाचे जे लोकल्स आसा तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की हांगा जे हेजेर आमचे नॅशनल हायवेचेर जे उदक भरता सो त्या हेजेर बेगींतल्या बेगीन कितें तरी लक्ष दिवन ते उदक काडचें, जेणे करून हांगा जी गाडयो आउट ऑफ कंट्रोल वयता त्यो हेजे फुडें अशें जावच्यो न्ही, जेणे करून अशें कांय अपघात जावचे न्ही. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. काँग्रेसीच्या इतिहासांतली ही 3री मोठी हार. लोकमताचो आदर करात. काँग्रेस देशाक लागिल्ली कीड. 10 वर्सांत भारताची अर्थवेवस्था 10 वेल्यान 5 नंबरार पावली. ह्या टर्मात टॉप 3. प्रधानमंत्री मोदीक विस्वास. राहुलाचे बालबुद्धी फटिंगपणाचेर दुर्लक्ष करचें न्ही. हे देशा आड कारस्थान. राष्ट्रपतीचे अभिभाशणावेले चर्चेक जापेत प्रधानमंत्र्यान काँग्रेस आनी राहुलाक सोल्लो. कांग्रेस के इतिहास में ये 3री सबसे बड़ी हार है. 3रा सबसे खराब प्रदर्शन है. अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती. लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं. और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है. आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं. कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो. ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं. तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है. सभापति जी, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए. अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे. शेअर मार्केटात आज पॉझिटिव्हिटीची तेजी. शेअर मार्केट उक्ते जाल्या सावन हाय गाठपाच्या दिशेन मार्केटाचो ग्राफ दिश्टी पडटा. सेन्सेक्स 79,942 पावलो, 500 पॉइंट पॉझिटिव्ह. निफ्टी 24,270 146 पॉइंट पॉझिटिव्ह. आसगांव घर मोडपाच्या कांडात अटक केल्लो रिअल एस्टेट एजंट अर्शद ख्वाजाक जामीन.
तीग बाउन्सर तांकां गाडी दिवपी गाडयेकाराकूय म्हापसा JMFCन जामीन दिला. आसगांवां तो जागो विकतो घेतिल्ली कांडाची मुखेल सूत्रधार पुजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज उत्तर गोंय सेशन्स कोर्टात आज येता. पुलीस रावल्यात, अटक अजून ना. तितून मेन जो रियल एस्टेट डेव्हलपर जो ख्वाजा आहा तेका आयज हांगासर कोर्टान म्हापसा कोर्टान प्रोड्यूस केला. तेका आयज बेल ग्रँटेड जाल्या 25,000 तशें कंडिशनल बेल जाल्या, पासपोर्ट तेची जाल्या आनी ताणें आस्को भितर एंटर जावपाचो ना. मजगती केसीत अटक केल्ल्या 3 बाउन्सर आनी तांकां गाडी दिवपी गाडयेकाराक म्हापसा JMFC कोर्टान जामीन मंजूर केला. आज तातूंत ते तिनी बाउन्सर लेडी बाउन्सर्स आशिल्ले पळय तांची बेल ग्रांट केली आनी तो एक ड्रायव्हराची बी गाडी धरिल्ली आनी ताकाय अरेस्ट केल्लो आशपाक, ताजी बी बेल जाली. आनी शुअरिटी बी सांग शुअरिटी एक लोकल शुअरिटी वीथ 20,000 वीथ लायक अमावंट आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन की आसगांव विलेजीन वचपाक जायना, एविडन्स बी टेम्पर करपाक जायना आनी रिपोर्टिंग दिल्लें आसा 10 दिसांची. कथीत जागो विकत घेवपी पुजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात बुधवारा सुनावणी. पुजाची ऑर्डर न्ही पूण पुजाची से फाल्यां दवरल्या. से आनी आर्ग्युमेंट्स फाल्यां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पणजे लायिल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकरा वांगडा हांव म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ताकतिकेन दिल्ली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, BJPचो अध्यक्ष JP नड्डा आनी हेर मंत्री फुडाऱ्यांक मेळटलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या इश्यूंचेर खंय चर्चा करतलो. मजगती वीज मंत्री सुदीन, येरादारी मंत्री माविनूय दिल्ली. सुदीन मंगळारा गोंयचे प्रस्ताव घेवन केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीक, माविन येरादारी मंत्री गडकरीक मेळ्ळो. मुख्यमंत्री सावंत दिल्ली पावलो. केंद्रीय घर मंत्री, हेर मंत्री आनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक खंय मेळटलो. मजगती येरादारी मंत्री माविन केंद्रीय येरादारी मंत्र्याक मेळ्ळो. मोपा लिंक रोड एक्सिडेंट प्रोन झोन ब्लॅक स्पॉटा विशीं खंय चर्चा जाली. कित्याक हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा आसा आनी तेन्ना नॅचरली हांव तेका एक 11th तो येता ते ब्रिज लिंक रोड इनॉग्रेट करपा मोपाचे आनी 12th 12 तारखे तो म्हाज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता दाबोली, तुमकां खबर आसतली फ्लायओवर from grade separator, that is from airport right up till Queenie Nagar, 650 crore project. तेजे तो म्हणजे ते फाउंडेशन स्टोन कामांच्या सुरवात जातात, तेका लागून तो येता. एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा ते ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते काडपा खातीर तेंचे कडेन आमी पयशे मागिल्ले. 100 कोटी दिता म्हणलेले, आमी 300 कोटी मागिल्ले. आतां हांवें तेका सांगलां तुमचे पयशे जाय ते जायच, म्हाका ऑल्सो कोण तरी एक एक्सपर्ट धाडून दी or a committee of experts which will further identify and the root cause of more accidents happening on Goa roads where people are dying. मजगती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आज केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीक मेळ्ळो. गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयज अचानक दिल्ली वचपा भायर सरले. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा ते प्रमाण आयज तेंच्यो इव्हिनिंग हाफा खुबश्यो अपॉयंटमेंट्स आसल्यो, खुबश्या लोकांक ते मेळपाचे आसले, पण सुत्रां कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा सगळे अपॉयंटमेंट तेंच्यांनी कॅन्सल केले आनी ते दिल्ली वचपाक गेल्या. अशें कळटा की मुख्यमंत्र्याची दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह आनी पार्टीचे प्रेसिडेंट JP नड्डा बरोबर मिटींग जावपाचें आसा. आसागांवचो जो इश्यू जाल्ल्या उपरांत जो गोंयभर बोळा पडिल्लो तो इश्यू आजून तसो, तेका कांय तितून एक्शन्स वा कांय दिसना, पण ते एक्शन घेतलेले दिल्ली म्हणजे होम मिनिस्ट्रीची हेल्प लागतलो. सो ह्या कामा खातीर दिल्ली गेल्या काय ही विजीट गोंयच्या पॉलिटिकल मळाचेर कितें डेव्हलपमेंट जावपाचें तें आजून स्पश्ट जाल्लें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GMRन मोपा विमानतळार टॅक्सी पार्किंगेचे दर 80 वेल्यान 200 तेकयिल्ल्यान तिडकल्ल्या टॅक्सीवाल्यांची विमानतळा भायर निदर्शनां. तळाव्यांचो काम धंदो भायल्यांक दिवपाचें कारस्थान चल्लां. टॅक्सीवाले फुर्योज. फी वाड जावची ना म्हूण आमदारान उतर दिल्ल्यान टॅक्सीवाले थंड. काल तेंच्यांनी आमकां फोन करून 4 सांगले आमच्या भुरग्यांक की GMRक सांगलो जे तुम्ही 200 रुपया घेवपाक लागला ते पयलीं जशे 80 घेताले तशेंच घेवपाचे. तेचे पयलीं आमी CMक मेळ्ळेले ते खबर आहा, तुमी सांगतले की CMक मेळ्ळ्यार आमकां आतां 10-12 दीस जाले. CMन जेन्ना मेळ्ळेले तेन्ना 3 दिसां भितर कितें तुमकां डिसिजन दिता म्हणून सांगलेले.
कालूय परत तेंच्यान सांगलें 80 रुपया जाले, कमी केले 200 रुपया घेवपाचे ना 80 रुपया करता म्हणून सांगलें. पूण आज जर पळयल्या जाल्यार आज हांगा CMान पुलीस धाडून दिल्ले आसा. म्हणजे आतां जशें GMR सांगता ते सरकार चलता काय कळना आनी तांकां खंय ऑर्डर दिल्ली आसा. जो शांततायेन सुद्दां जो मोर्चा चालू आसा, जे आमचेर अन्याय जाता तेचेर आवाज उठा, तेंचेर लाठीचार्ज करपाची फूल तांकां परमिशन दिल्ली आसा खंय. वो आमच्या पेडणेकारांचो जो अन्याय आहा वो जाला, तेचे आमी आवाज उठयतले. आमी शांततायेन आमचो प्रोटेस्ट चालू आसा. आमची प्रत्येक पंचायतीक विजीट आहा आनी प्रत्येका कडेन RTI मारलेले आसा. जे रेंट कॅब आसा, गोवा मायल्स आसा, ह्या जो अन्याय जाला तो आमी आमचो आवाज उठयत आसा. इतले मजगती टॅक्सीवाले थळावो आमदार आर्लेकराक मेळ्ळे. ताणें दरवाड फाटी घेतल्या म्हूण तांकां सांगलें. हेर प्रश्न घेवन खंय तो मुख्यमंत्र्याक मेळटलो. ट्यूजडे वचून जे पळय तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते प्रॉब्लम ट्यूजडे वचून सॉल्व करता. आनी तांकां ऑलरेडी आतां पार्किंग ते वाडयल्ले आसले पळय ते पार्किंग ते आसले पळय तशेंच दवरूंक मेळला. आनी जेन्ना ते मंडे ट्यूजडे जेन्ना CMा कडेन मिटींग जातले तेंचे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले तेन्ना मागीर ते कितें आहा ते तेंचे रेट लायतले. प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गेमणी. उत्तर प्रदेशातल्या हातरसात तत्संगात चेंगराचेंगरीत 120 वयर भावीक सोंपले. 150 जखमी म्हूण कळटा. मरणाचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय जिल्लोधिकाऱ्यान उक्तायला. मुख्यमंत्री योगीन चवकशेचे आदेश दिल्यात. राष्ट्रपती मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदीन घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायला. सोंपिल्ल्यांचे फामिलीक आनी जखमीक सरकारान अर्थीक आदार जाहीर केला. गोंय पुलिशेच्या सायबर गुन्यांव फाट्यान आंतरराष्ट्रीय नोकरी घोटाळो उक्ताडार हाडला. दोगांक अटक. पुलिशेचो भौसाक अलर्ट. थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम, लाओस सारकेल्या देशांनी भरपूर पगारी नोकरी दिता म्हूण सांगून फ्रॉड कॉल सेंटरांनी वीट बिगारीक लावपाचे हे जॉब स्कॅम. अशा देशांनी कामाक आशिल्ल्या आपल्या लागींच्या कडेन संपर्क करून वासपूस करची. दुबाव असल्यार सायबर क्रायम पुलिसांक कळोवचे. SPचो उलो. हो घोटाळो पुराय भारतात पातळ्ळाच, पूण तेच वांगडा कंबोडिया, थायलंड सारक्या देशांनी ताणें आपली तकली वयर काडल्या. कसिनोत भरपूर पगार आशिल्ली नोकरी दिता अशें सांगून भायल्या देशांत व्हरप वा भायल्या देशांतल्यान भारतात हाडप आनी आयल्या उपरांत ताका कॉल सेंटरांत वा हेर खंय कमी पगाराची नोकरी करपाक लावप असो हो घोटाळो. बऱ्या पगाराची नोकरी मेळटली ह्या आशेन गोंयांतले कांय तरणाटे ह्या घोटाळ्याक बळी पडल्यात. पयली केस. म्हयन्याक 60,000 रुपया पगाराचे हायस दाखोवन एके केपेचे बायलेन दोगांक थायलंडात आपयले. हे स्कॅम म्हूण लक्षात आयल्या उपरांत 14 फेब्रुवारी 2024 थायलंडात गेल्ले ते दोगूय भलायकेचे निमित्त करून मार्चांत गोंयांत परत आयले. दुसरे केशीत मुंबयची नोकर भरतेची एक्सलंट सर्व्हिस नावाची कंपनी चलोवपी कर्नाटकाच्या नसीर अहमद तिगडी आणि मोहम्मद हाजी हांणी असोच एकल्याक लाखाची नोकरी दिता म्हूण सांगून कंबोडियात व्हेलो. 11 एप्रिलाक कंबोडियात पावल्या उपरांत हे प्रकरण फाल्स म्हणून ताका कळ्ळें आनी तो कूस मारून मायांत गोंयांत परत आयलो. This kind of cyber crime they were getting engaged into, and they realized it very quickly, and then they come back based after making some excuses. So this is the complaint that we received, and we arrested 2 persons. We apprehended 2 persons, and one of them was formally arrested, and other one was made to join investigation under 41A CRPC. And we have recovered mobile phones in which incriminating evidences have been recovered. There are documents exchanged, there are visas, job applications. A lot of incriminating material has been found. I want to advise everybody in Goa that if your family members have gone to these 4 countries, I will repeat the name: Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam, and they are doing some job there, then you must verify that what they are doing, if it is a genuine job or not. If it is not a genuine job, then they should be asked to immediately come back, because if it is not a genuine job and they are doing it willingly, then they are engaging in cybercrime. So accordingly, legal action will be initiated by us. बेळगांव कारवार रस्त्यार पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी धोक्याची जाल्या. जोयडा तालुक्यांत उटंगराच्या पावसाक लागून गणेश गुडी लागसार झाडां आनी पालसणां कोसळ्ळीं.
माती झाडां रस्त्यार तशीच सोडिल्ल्यान कारवार बेळगांव ह्या दोनूय जिल्ल्यांक जोडपी ह्या मुखेल मार्गावेले येरादारीक आडखळ. रात्री जोडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला, तेका लागून अनेक ठिकाणी झाडांची ही पडझड जाल्ली आसा. तशेंच बेळगाव कारवार ही हो हायवे आसा, त्या हायवेचेर गणेशगुडी लागींच एक ही फाटी आमी पळयता ती दरड कोसळिल्ली आसा आणि तेच्याच बरोबर एक झाड कोसळिल्लें. मात्र संबंधीत डिपार्टमेंटान ते झाड आसा ते झाड अर्दे तोडिल्लें आसा आणि जी दरड कोसळिल्ली माती जी पावसान रस्त्यार येवं जायना म्हणून ते झाड त्या मातीक लावून तशेंच ठेल्ले आसात. तेका लागून संबंधीत डिपार्टमेंटान आणि ह्या दरडी कडेन दुर्लक्ष केलें आसा. तशेंच वरचो भाग बघल्यार अजून ती त्या डोंगराची माती आसा ती फुटलेली दिसता. तेका लागून आनी मोठो पावस पडल्यार ती वरची सगळी आणखी दरड कोसळून ती माती आसा ती खाली रस्त्यार येवपाची शक्यता आसा आणि हो मार्ग आसा तो बेळगाव कारवार हो बंद जावपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.